अरबी समुद्रांतल्यान व्हांवून आयिल्ल्या जहाजाक मुरगांव पोर्टान गोंय राज्याच्या हद्दीन येवपा खातीर परवानगी दिल्ल्यान तें जहाज दोनापावला कुशीक पावलां. दर्यांतल्यान व्हांवून आयिल्ल्या जहाजांत सुमार 2900 मॅट्रिक टन नाफ्ता आशिल्ल्यान दोनापावल आनी सरभोंवतणीच्या वाठारांत रावपी लोकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उपरासला. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा संबंदीत अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन कारवाय करपाचो आदेश दिला. नाफ्ता आशिल्लें जहाज चलोवपी जहाजाचो कप्तान आनी मुरगांव पोर्टाच्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय करपाचो आदेश दिला. तशेंच जहाजाच्या धन्याकय गोंयांत हाडपाचो आदेश दिला, अशी माहिती शुक्रारा बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. तांच्या अंदाज आमचो एक्सपर्ट मनीस थंय गेल्लो. इट इज एन हार्ड रॉक कितें तरी आसा, ताका लागून शीप उरलेली आसा, ताजें म्हणणें आसा. ओके, एंकर जो आसा तो थोडोसो तुटला अशें म्हणटा ते, बट शीप फुडें येवंक शकना आनी ती रॉकाक लागलेली आसा. Captain. Not captain of the vessel. Vessel. Captain of that particular vessel. Captain. त्या वेसलाचो जो कॅप्टन आसा पळय न्ही, ताका ऑलरेडी आमी कालूच ऑलरेडी हांगा आपोवन घेतलो. तो आयज आयला, तो आतां आशिल्लोय बी. हय, कारण तेणी परत गोंय सोडून खंय तरी वयचो न्ही. आनी ताका कशें आसा आमकां कॅप्टन जो आसा किंवा हो आसा ताच्या ओनराकूय हाड म्हटलां हांवें आतां ऑलरेडी. ताच्या ओनराकूय ते आपोवन घेतले. एमपीटीचो चेअरमॅन दे वॉन्ट्स टू कॉपरेट. ऑपरेशन जर आमकां करतले आसत जाल्यार तांचें सहकार्य अत्यंत गरजेचें आसा. तांची शीप येवप आनी बाकीचें सगळें ऑपरेशन करपाक आमकां ताका ऑन बोर्ड घेवचें पडटलें. सर, पण एक गोवा फर्स्ट म्हणून एका NGO तो इश्यू रेज केल्लो इन जुलै, इन द मंथ ऑफ मिड जुलै और सप्टेंबर. दे हॅव मेड लेटर्स टू द MPT and also to the various these government authorities who are concerned. No, I not got any letter actually. I had seen that news, but कदाचित हांवें तेन्ना तो न्यूज पळयल्लो. लेटर म्हाका कोणा कडल्यान मेळूना. हांवें त्या खातीर सांगलें म्हणजे फॉर द MPT ऑल्सो वी आर फायलिंग द केस अगेन्स्ट देम.